नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येकारचो येवकार सविस्तर खबरांती हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोंय विधानसभेचे 4 दिसांचे अधिवेशन सोमारा सावन 803 प्रश्न खासगी थाराव विधेयका शुक्रारा अर्थसंकल्पाचेर सार्वत्रिक चर्चा धुकल्ली पावसाळी अधिवेशनात. विधानसभेत विरोधी पक्ष इशू बेस्ड युनायटेड म्हादय राना उजो आपाच्या अजेंडार काँग्रेस मारगाय बेकारी भ्रष्टाचाराचेर गोवा फॉरवर्डाची वळेरी विरोधक धार काडून तयार. गांधी परिवारा आड उलोवपी एकाय बीजेपी आमदाराक कोर्टांनी गुन्यांवकारी थाराव ना राहुलाक कित्याक प्रियांकाचो प्रस्न. प्रदेश काँग्रेस वाल्यांचो पोन्ने गोंयांत संकल्प सत्याग्रह. सांगेक कोतारली स्पिडीन वचपी ट्रकाचो मोटारसायकलीक धपको. थळावो मंजू च्यारी आगताक गेलो. बरोबरचो क्रिटिकल. ट्रकांतलो क्लिनरूय सोंपलो. 5 म्हयन्या फाटीं अपघातांत मंजोताचो भावूय असोच गेल्लो. वाडटे कोविड केशीच्या फाटभुंयेर आरोग्य खातें लागले वाशिनांचे तयारेक वाशिनां धाडूंक केंद्रा कडेन पत्रव्यवहार. आयच्या घडयेक 200 वयर एक्टिव्ह केशी. वाशिनांची मोहीम बंद. अवयव दानाची प्रक्रिया सोपी करूंक देशात समान पॉलिसी. निवासी दाखल्याची पिरायेची अट ना. दात्यांनी मुखार येवचे. 99वे मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्याचो उलो. अंडरग्राउंड केबलिंगाक भांगरासारको खर्च वीज मंत्री म्हणटात दरेकलान सहकार्य करचे. शिरगांवा अंडरग्राउंड केबलिंग सुरू. फोंड्या कुर्टी केबलिंग. चोडणा मांडवींतल्यान प्रावर केबल. आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करपाक 31 मार्च मेरेन 1000 रुपयांची फायन. मुख्यमंत्री म्हणटात सर्व्हिस फी म्हणून मिनिमम फी घेव येता. फायनीचे दोबराक घेवप गुन्यांव. आणि इस्रोचे आनी एक सगळ्यात व्हडले रॉकेट मिशन LVM-3 लॉन्च. 36 सॅटेलायट घेवन अंतराळात. वेदपनाचे एकूण 616 सॅटेलायट इस्रो वरवीं अंतराळात. खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन फाल्यां सावन सुरू. 4 दिसांच्या अधिवेशनात बजेट मांडपाचे सोडल्यार फक्त प्रश्नोत्तरांचे वर. सप्लिमेंटरी डिमांड. सरकारी बिलां आनी डॉक्युमेंट सभाघरांत दवरपाचें कामकाज. अर्थसंकल्प बुधवारा. अर्थसंकल्पाचेर चर्चा पावसाळी अधिवेशनात धुकल्ल्या. शुक्रारा खासगी वांगड्याचो दीस आशिल्ल्यान खासगी थाराव बिलां आसतलीं. 4 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमार सावन सुरू जाता. आमदारांनी सगळे मिळून एकूण 803 प्रस्न घाल्यात. 4 दिसांच्या अधिवेशनात 803 प्रस्न. तारांकीत 207. अतारांकीत 596. चारूय दिसा प्रस्नोत्तरांचे वर. शून्य काळ आसतलो. पयले दिसा श्रद्धांजली थाराव. अभिनंदन प्रस्ताव. पुरवणी मागण्यांची थर्ड बॅच. तांचेर चर्चा. पास करपाचे प्रस्ताव. अर्थीक सर्वेक्षण. बजेटाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट सभागृहा मुखार. मुख्यमंत्री बजेट बुधवारा 29 मार्चाक मांडटलो. चर्चा पावसाळी अधिवेशनात. अर्थसंकल्पा उपरांत सरकार 4 म्हयन्याचे लेखानुदान पास करून घेतले. सरकाराची 8 विधेयकां विधानसभेत आसतली. फाटल्या विधेयकांचेर राज्यपालाचो हयकार. हेर खात्यांचे रिपोर्ट सभाघरा मुखार. खासगी वांगड्यांच्या दिसा खातीर 5 थाराव आयल्यात. विधेयकांय येवंक शकता. बजेटाचेर चर्चा ह्या अधिवेशनात दवरूंक नाशिल्ल्यान मोठे चर्चेचे कामकाज ह्या अधिवेशनात आसपाची शक्यता उणीच. तरी युनायटेड ऑपोजिशनाच्या अजेंड्याचेर दोळो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. विधानसभेत विरोधी बाकावेले 4 पक्ष इशू बेस्ड युनायटेड म्हादय रानांचो उजो असल्या इशूंचेर एकठांय.
हेर इश्यूंचेर बाकींच्या बरोबर ना म्हणून आपाच्या वेंझीन स्पश्ट केलां. काँग्रेस म्हारगाय, बेकारी, भ्रश्टाचार सारकेले इश्यू काडटा. गोवा फॉरवर्डान इश्यूंची वळेरीच केल्या. हे सरकार खंय प्रोमो इव्हेंटांचे अंमलबजावणी फेल, स्किमी लोकांक फटोवपाच्यो. 4 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षाक प्रश्नोत्तर, शून्यकाल, कॉलिंग अटेन्शना बरोबर एक खाजगी वांगड्याचो दीस मेळटा. मात विरोधी बाकावेल्यो चारूय राजकीय पार्टी जाय तश्यो युनायटेड ना. मुखेल मुद्द्या पुरतेच आमी हेरां बरोबर. बाकी सगळे इश्यू आमच्या विचारसरणीक धरून फुडें व्हरतले म्हण आपाच्या वेंझीन स्पश्ट केलां. Combined issues are for Goa-centric issues like Madaya, Uzupetlo Teja. These are combined topics we will combinedly put where there is check policy. But where there are issues which individual we have to fight it out as a party, we will fight it out as the party MLAs and representative where there is an ideological difference because we come from a background of a non-corrupt foundation. काँग्रेस म्हारगाय, बेकारी, भ्रष्टाचार, म्हादय, मायनिंग, कायदो सुवेवस्थेचे इश्यू घेवन विधानसभेत देंवता. प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, जे म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द बिगस्ट इश्यू, करप्शन, आणि इट इज ओपन सिक्रेट नाउ. द मिनिस्टर्स इटसेल्फ आर सेइंग that corruption is happening, prostitution is happening, जे rapes are happening. All these are said by opposition and naka ministers itself. So basically this government is completely collapsed. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान इश्यूचे लिस्टूच केला. एक्स्टॉर्शन, स्किल डेव्हलपमेंट, म्हादय, मायनिंग रिझम्पशन, ST पॉलिटिकल रिझर्वेशन, हे फॉरेस्ट फायर्स आणि क्लायमेट चेंज जी जाल्या, ऑनलायन कझिनोज आणि इल्लिगल स्लॉट मशीन्स जे गोंयांत आहा, IPBच्या नांवान लँड कन्वर्जनां जी जातात, टिचर्स आणि पारा टिचर्सांक जेन्ना केन्नाच तांकां पेमेंट सारको पडत ना, फेलियर टू रिलीज फंड्स फॉर मिड डे मील स्कीम, कॅन्सलेशन ऑफ रेशन कार्ड्स, हे सगळे हे इश्यूज हांव काडटलो. आरजीचो आमदार म्हणटा डेव्हलपमेंटाचेर फोकस. गोंयानूय कितली डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा जावं आमची स्वातंत्र्य मतदारसंघांनी कितली आमची डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा ही आमी डिमांड्स घातलेले आसा ऑलरेडी आनी हेच्या फुडें आमी आमचे जे मेजर कितें आमकां जाय की फुडल्या एक वर्सांत कितें आमी फुडें व्हरोंक सोदता हे आमी मांडटले. चारूय पार्टींचो मूड पळयल्यार इश्यू तापता तशें युनायटेड ऑपोजिशन. ना जाल्यार जाची ताची रान्नन वेगळी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गांधी परिवारा आड उलोवपी एक्काय BJP आमदाराक आज मेरेन कोर्टांनी गुन्यांवकारी थारावना. राहुलूच कित्याक? प्रियांका गांधी वाड्राचो प्रश्न. राहुलाच्या अपात्रते वेल्यान देशभर काँग्रेसीचो रस्त्यार देवन संकल्प सत्याग्रह. गोंयच्या काँग्रेसवाल्यांनी पोन्ने गोंयांत गांधीजीच्या पुतळ्या कडेन धरणे धरले. देशाक लुटून गेल्ल्या आड आवाज काडल्यार खंय BJP सरकार कारवाय करता. राष्ट्रवादीचो जुजे फिलिपूय पोन्ने गोंयां. उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है. उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं. उसकी आप मां का अपमान करते हैं. आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है. पूरे परिवार का अपमान करते हैं. कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है. लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता. आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता. आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते. क्यों? हाथ से हाथ हम जोड़ेंगे. पोन्ने गोंय काँग्रेसीचो संकल्प सत्याग्रह. विरोधी पक्ष फुडारी आमदार काँग्रेस बायला मोर्चा धरून NCPचो फुडारी जुजे फिलिपूय पोन्ने गोंयांत तेक्याक पावलो. जे चोर जाणी इंडियेच्या लोकांचे पैसे, बँकेचे पैसे लुटून देश सोडून गेले ते कोण? नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोक्सी. हांचेर समज जर तुम्ही आज उलयतले आनी हांकां जर तुम्ही चोर म्हणटले जाल्यार म्हाका दिसता हे जे भ्रष्ट जुमला पार्टी हे लोकांचेर केसी फायल करतात. आज देशांत जी हुकुमशाही चल्ल्या, जी डिक्टेटरशिप जी चल्ल्या, हें बंद जावपाक जाय. And it looks like this is the beginning of the end. आयज एक म्हणणे आसा, आयज तुका फाल्यां म्हाका. जेन्ना हे चिंतून आयज आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
आयज ह्या इशूवान सपोर्ट करपाक आयज आमी मुखार सरल्या. What we have come here to condemn. We stand in solidarity with our leader Rahul Gandhi, and we want to say that the Congress party will not back down. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांगेक कोतारली कंटेनर मोटारसायकलीच्या अपघातात तरणाटो गेलो. स्पिडीर आशिल्ल्या कंटेनराचो मोटारसायकलीक धपको. रायडर मंजू च्यारी आगताक गेलो. फाटल्यान बशिल्लो क्रिटिकल. एक्सिडेंटा सरशी ट्रक रस्तो सोडून आडवो. ट्रकाचो क्लिनर झारखंडाचो तरणाटोय सोंपलो. एक्सिडेंट जाला म्हणून कळटनाच सगळो गांव एकठांय. थंयची फॅक्टरी बंद करात म्हणून मागणी. 5 म्हयन्या फाटीं मंजुताचो धाकलो भाव लवलेश असोच कंटेनराच्या एक्सिडेंटात गेल्लो. वाडट्या कोविड केशीच्या फाटभुंयेर गोंयचे आरोग्य खातें परत वाशिनांच्या तयारेक लागला. खात्यान वाशिनां धडूंक केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाक बरयलां. राज्यान आजच्या घडयेक 200 वयर एक्टीव केशी आसात. 10 जाण हॉस्पिटलायज जाल्यात. वाशिनां उजार जायना जाल्ल्यान वाशिनांची मोहीम बंद केल्ली. केंद्रानूय वाशिनां धाडप बंद केल्ल्यान मोहीम सध्या ठप्प. वाडट्या कोविड केशींचे फाटभुंयेर गोंयांत आरोग्य खातें अलर्ट. कोविड टेस्टी आनी तयारेक परत नेट. मात गोंयांत सरकारी हॉस्पिटलांनी केंद्रांनी कोविड वाशिनां नाशिल्ल्यान कोविड वाशिनीकरण मोहीम कितलो तेंप जालो बंदूच आसा. 10चे सकयल देविल्लो एक्टीव कोविड केशी आयचे घडयेक परत 200 वयर पावल्यात. 10 जाण हॉस्पिटलायज जाल्यात. केंद्रान राज्यांक अलर्ट दिल्ल्यान खातें वाशिनांचे तयारेक लागला. आरोग्य खात्याचे म्हणण्या प्रमाण फाटल्या सप्तकात तांणी केंद्राक वाशिनां धाडात म्हणून बरयल्ले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण तांणी वाशिनांची याद करपा खातीर मंत्रालयाक फोनूय केल्लो. गोंयांत आतां मेरेन पयलो आनी दुसरो मेळून लोकांक 28,74,408 वाशिनांचे डोस दिल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. अवयव दानाची प्रक्रिया सोपी करूंक देशात समान धोरण करपा विशीं वावर चल्ला. निवासी दाखल्याची अट काडपाचो निर्णय जाला. अवयव दानाक कोणूय खंयच्याय हॉस्पिटलांत नोंद जावंक शकता. अवयव दाना खातीर 65 वर्सांची वयोमर्यादाय काडपाचें थारलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो 99वे मन की बात कार्यावळीत जीव वाटावन अवयव दानाक मुखार येवपाचो उलो. मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है. इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है. यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा. सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है. इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए. आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है. अंडरग्राउंड केबलिंगाक भांगरासारको खर्च आसता. ते खातीर प्रत्येकाचें सहकार्य करपाक जाय म्हणून वीज मंत्री सुदीन उलयलो. मये मतदारसंघातल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक शिरगांवच्यान सुरवात. ते निमतान कार्यावळ दवरिल्ली. फोंड्या कुर्टी अंडरग्राउंड केबलिंग सुरू. खोल्ले पोन्ने गोंया सावन चोडना. मांडवी न्हंयतल्यान केबल येता म्हणून आमदार प्रेमेंद्र सांगता. मये मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम सुरू. अंडरग्राउंड केबलिंगाचो खर्च म्हणल्यार भांगरा सारको. वीज मंत्री सुदीन शिरगांवा उलयलो. एका वर्सा भितर आता 45 करोड्स म्हटला हे फक्त इतले पुरते मर्यादित. कारण अंडरग्राउंड केबलिंग हे कॉस्टली अफेअर. जसे भांगराचो कॉस्ट आसता त्या प्रमाणे ताचो कॉस्ट आसता. चांदीचो कॉस्ट आसता त्या प्रमाणे कॉस्ट आसता. आणि त्या खातीर काम करता आसतना प्रत्येकान कॉपरेशन करप हे म्हत्वाचें. खोल्ले पोन्न्या गोंयासान चोडना पावर लायन येता. मांडवी न्हंयतल्यान केबलिंग. चोडना एक अंडरग्राउंड फ्री वॉटर केबल सिस्टम हे बी काम मंजूर जाल्लें आसा. 7 कोटीचें हें काम. खोल्ले पासून ते चोडना केबल उदकांसून चोडना गांवांत येतलो. हें कामूय टेंडर जाल्लें आहा. परफॉर्मन्स गॅरंटी भरली काय हें काम सुरू जातलें अशा तरेचे कामाचें स्वरूप आसा. कुर्टी फोंड्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम सुरू. बुन्यादी फातर बसयलो. संबंध गोंयचे जे गव्हर्नमेंट आस्थापन आसा ताजेर आमी सोलर घालपाचो प्रयत्न करतात.
त्या शिवाय बाकीचे जे जागे आसा तातूंतूय आमी ते करपाचो प्रयत्न आसतलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आणि विवेक प्रभू. आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करपाक 31 मार्च मेरेन 1000 रुपयांची फायन आसा. फायनान्स खात्याच्या वेबसायटीर वचून स्वता लिंक करात, नाजाल्यार CA टॅक्स ऑडिटर सिटीजन सर्व्हिस सेंटरात वचून करात म्हणून मुख्यमंत्र्याची सुचोवणी. सर्व्हिस फी म्हणून मिनिमम फी घेवं येता, मात लिंक करूंक ऑफिशियल फायनीचे डबल पयशे घेवप खंय गुन्यांव. आम्ही स्वता केंद्र सरकारच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर वचून आम्ही स्वताच 1000 रुपया फायन भरून पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करप शक्य आसा. नाजाल्यार आपलो CA, आपलो टॅक्स ऑडिटर किंवा सिटीजन सर्व्हिस सेंटर हांच्या कडेन वचून आपले पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाक जाता. 1000 रुपया ऑफिशियल फायन्सच्या व्यतिरिक्त एक मिनिमम फीज बाकीचे जे पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक करपा खातीर घेवपाक शकता, पण तेजी डबल फीज ही कोणूच घेवपाक शकना. हो गुन्हो आसा आनी त्या खातीर म्हणजे समेस्त गोंयकारांक कळवणी आसात, पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करून जाता तितके बेगीन घेयात. इस्रोची आनी एक मोहीम यशस्वी. सगळ्यात मोठे 43.5 मीटर लांब रॉकेटाचे मिशन LVM-3M3 लॉन्च. श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान 36 सॅटेलायट घेवन हे रॉकेट अंतराळात गेले. इस्रो आनी वेब1 72 सॅटेलायट लॉन्च करूंक कबलात केल्ली. 23 ऑक्टोबराक 36 लॉन्च केले. आज आनीक 36. वेब1 आतां मेरेन 616 सॅटेलायट अंतराळात धाडल्यात. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of power horse steering through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन. 1A, 3A, 5A, 7A satellites are separated. जी हाँ, तृतीय समूह के उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है. अगले कुछ सेकंड्स में अगले 4 उपग्रह 2B, 4B, 6B तथा 8B. 6B, 8B satellites are separated. So far, 16 satellites have been injected into the orbit. राया सांतेमळार सातेरी कामाक्षी देवस्थानाच्या 75व्या वर्सुकी दिसा निमतान 75 जाणांची बरोबर सत्यनारायण पुजा. हिरक महोत्सवी वर्सा निमतान थळाव्यांनी अशे तरेन सत्यनारायण पुजा दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यावळींनी संस्थानाचो वर्सुकी दीस जालो. आदित्याग्रह देवताभ्यो नमः. लक्ष्मी सहित सत्यनारायणाभ्यां नमः. कर्मण्य विघ्नमस्तु अस्तु. सोमकश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं. ते सगळ्या यजमानांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा, बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. हांव सगळ्या यजमानांक धन्यवाद म्हणटा आनी आमच्या गांवच्या लोकांकूय धन्यवाद म्हणटा, ज्या तेंच्या सपोर्टान आयज एदी व्हडली ही पुजा आमची घडोवन येता. सेवा समितीचे भुरग्यांनी भरपूर काम केलां आनी रात दीस रातपाळी मारल्या की हो अरेंजमेंट करपाक. 75 पुजा एट अ टायम करप आमकां पयलीं जेन्ना आमी हें घेतलो संकल्प तेन्ना इजी दिसतालें, बट हें करता तेन्ना कळ्ळें की हें इट इज नॉट दॅट इजी. पूण सगळ्या भुरग्यांनी जिद्द सोडूना आनी बरो अरेंजमेंट केलो आनी तेज्या खातीर आज आमचे सगळे जे पुजा करपी आसा ते बरे खूश जाल्यात. दिवचले मुळगांवची पेटेची जात्रा भक्तिभाव, उमेद आनी मोठ्या उत्साहान जाली. 3 वर्सां गांवकारां मदल्या वादाक लागून बंद पडिल्ली ही केळबेळची पेटेची जात्रा फाटल्या वर्सा सावन परत सुरू जाल्या. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.